नमस्कार, पळोवया अपडेट खबरो। तरुण तेजपालाच्या मेडिकलान चल्ल्यात वैजकी चाचण्यो। तेजपालाक कोर्टान दिल्या 6 दीस पुलीस कस्टडी। पुलीस तेजपालाक व्हरतले ग्रँड हयातान घडणूक थळाचेर। तेजपाल कादयेंतूय रावता 5 स्टार थाटान। भलायकी ठणठणीत तरी जेवण घरचे 5 स्टारातले। चादर 5 स्टार, कपडे स्वताचे नित्याचे। तेजपालाचे कादयेंतूय वर। तेजपालाच्यो गोयच्यो गजाली ग्रँड हयातातल्या कर्मान सोपूंक नात। मयडेचो बंगलोय सध्या जाला चर्चेचो विशय। राती वितीचे जातात म्युझिक पार्ट्यो। मडगावच्या जिल्लोधिकारी कचेरेचेर 7 वरां तिरंगो हुबलो उलटो। बसींतले पॅसेंजरान पळयल्ल्यान स्टाफाक जाग। दनपारा 1:30 ताकतिकेन केलो सारको, मात कारवाय ना। कोंकणी राजभास करून सरकाराचो बहुजन समाजाचेर अन्याय। सगळ्यांक कळटा ती राजभास करची। पेडण्या मराठी आंदोलनाचे सभेन उलो। 6 तारखेर आंदोलन म्हापशां। आणि गोयच्या रणजी पंगडान जाता सुधारणा। त्रिपुराचेर जैत जोडिल्ल्यान गोयचो कोच नुवान जोयसाक उमेद। आसामांतल्या मॅचीन असोच खेळ करपाची जोयसाक आस्त। खबर विस्तारान। लैंगिक अत्याचाराच्या केशीन तेहलकाच्या तरुण तेजपालाची मेडिकलान खोलायेन वैजकी तपासणी चल्ल्या। सोमारा सकाळी ताच्या मेडिकलान सेक्शुअल पोटेन्सी आणि हेर तपासण्यो जाल्यो। सुत्रां सांगतात ते प्रमाण क्रायम ब्रांचीच्या पुलीस ताका ग्रँड हयातान घडणूक थळार व्हरून ताणे नेमके कितें केलें ताची चौकशी करतले। तेजपालाक कोर्टान सध्या 6 दिसांची पुलीस कस्टडी दिल्या। पुलिसांनी 14 दीस कस्टडी मागिल्ली। लैंगिक अत्याचाराचे केशीन तेहलकाचो आदलो एडिटर इन चीफ आरोपी तरुण तेजपालाक सोमाराक गोय पुलिसांनी सेक्शुअल पोटेन्सी तपासणे खातीर जीएमसीन व्हेलो। प्रकरणाची खोलायेन चौकशी करपाक पुलिसांनी सुरवात केल्या। 7 आनी 8 नोव्हेंबराक ग्रँड हयातान नेमके कितें घडले ते तपासपाक तेजपालाक पुलीस हॉटेलान घडणूक घडिल्ल्या सुवातीरय व्हरपाचे आसात। सुत्रां सांगतात ते प्रमाण तेहलकातले 3 पत्रकारांची न्यायदंडाधिकाऱ्या मुखार जबानी नोंद जावपाची आसा। तेजपालाक आयतारा सकाळी जेएमएफसीन रिमांडा खातीर व्हेल्लो। कोर्टान ताका 6 दिसांची पुलीस कस्टडी दिल्या। पीडित चलयेन सांगिल्ल्यो गजाली तपासपा खातीर आनी दिल्ली, मुंबय आनी गोय अशा 3 सुवातांनी चौकशी आशिल्ल्यान पुलिसांनी 14 दिसांची कस्टडी मागिल्ली। कोर्टान तेजपालाक सध्या 6 दिसांची पुलीस कस्टडी फरमायल्या। तेजपालाच्या आदोगादान 14 दिसांचे कस्टडीक विरोध केलो। पुलिसांनी हे पयलींच तेजपालाचो कंप्युटर आनी हेर डॉक्युमेंट जप्त केल्यात। तो पुलिसांक पुराय सहकार्य करता म्हूण 14 दिसांची गरज ना असो आर्गुमेंट तेजपालाच्या आदोगादान घालो। कोर्ट में पुलिस ने 14 दिन की रिमांड मांगी थी। कोर्ट ने हमारी बहस सुन के 6 दिन की रिमांड दी है। कोर्ट ने 6 दिन की रिमांड दी है। नो, वी आर सैटिस्फाइड। सुत्रां सांगतात ते प्रमाण तेहलकातले पीडित चलये बरोबर काम करपी ते 3 पत्रकारांची जबानी न्यायदंडाधिकाऱ्या मुखार नोंद जावपाची शक्यताय आसा। उपरांत तेहलकाची आदली वेवस्थापकी संपादक शोमा चौधरीची चौकशी सुरू जातली। कागाळ चेपून दवरली म्हूण एफआयआरान तिकाय आरोपी म्हूण जोडपाची शक्यताय सुत्रां उक्तायतात। मात तेजपालाची चौकशी पुराय जाले उपरांतच ह्यो गजाली फुडें वतल्यो। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। तेजपाल कादयेंतूय सध्या 5 स्टार थाटानूच रावता। हेर अंडर ट्रायल कैद्या भशेन न्ही। शेनवारची रात ताणे पणजे पुलीस हेडक्वॉर्टर्साच्या लॉकअपान काडली। मात कादयेंतले हेर कैद्यांक दितात ते जेवण तो जेवलो ना। हेर अंडर ट्रायला बरोबर तो रावता तरी ताका कादयेन ताचे नित्याचे कपडे, न्हिदपाक दाट घसघशीत चादर आनी घरचें 5 स्टार जेवण येता। भलायकी ठणठणीत आसूनय पुलिसांचो विरोध आसूनय सुरक्षेचे कारण सांगून हे सगळे करूंक ताणे कोर्टाची मान्यताय घेतल्या। पळयात रिपोर्ट। लैंगिक छळाचे केसीत अंडर ट्रायल असलो तरी तेजपाल कादयेत 5 स्टार जेतानच वर रगात येता। शेनवारा राती कोर्टाचो निकाल आयल्या उपरांत तेजपालाक दोनापावल क्रायम ब्रांचीत रातच्या 9:30 अटक केली। शेनवारा रातचे जेवण ताणे क्रायम ब्रांचीत रातचे 12 पयलीं केल्लें। त्या उपरांत ताची वैजकी तपासणी जाली आनी ताका पुलीस हेडक्वॉर्टर्सांतल्या लॉकअपात घालो। थंय ताका फामिलीन घरचे म्हूण 5 स्टार जेवण हाडिल्लें। तो जेवलो ना।
ताणे घरच्यांनी हाडिल्ली फकत चादर आणि ताचे नित्याचे कपडे घेतले. हीच ती 5 स्टार चादर आणि गादी त्याचे फामिलीन हाडिल्ली. तेजपालाचो आदोगाद ती चादर घेऊन कादये कडेन वता ते पळयात. ताका घरचे म्हूण 5 स्टार जेवण येता. तो कादयेत कपडे आपले नित्याचेच घालता. आयतारा सकाळी 11:15 सुमार तेजपालाक रिमांडा खातीर कोर्टात व्हेलो. त्या उपरांत ताका क्रायम ब्रांचीत चौकशे खातीर हाडलो. आयतारा राती उसरा मेरेन तो क्रायम ब्रांचीत आशिल्लो. ताचे आयतारचे दनपारचे जेवणय क्रायम ब्रांचीतच जालें. सध्या पुलीस जेवता शीत हुमण आनी तेजपालाक येता 5 स्टाराचो मेनू. ही सवलत तेजपालाक कोर्टाचे मान्यतायेनूच मेळ्ळा. अटकपूर्व जामीन अर्ज न्हयकारल्या उपरांत तेजपालाच्या आदोगादान कोर्टाकडेन अर्ज करून तेजपालाक घरचे जेवण, कपडे, न्हिदपाक चादर आनी दिसाक एकदां आदोगादाक मेळपाक दिवपाची मागणी केल्ली. कोर्टान ती मान्य केली. मात सगळ्या कैद्यांच्या नशिबात ह्यो सवलती आसनात. वैजकी चाचणेत तेजपालाची भलायकी ठणठणीत आसा. मात सुरक्षेचे कारण सांगून ताणें ह्यो सगळ्यो सवलती घेतल्यात. शेनवारा तेजपालान कादयेतली पयली रात हेर 4 कैद्या बरोबर काडली. ते 4 कैदी राना कायद्या खाला भितर पडल्यात. फरक इतलोच, ती 5 स्टार चादर घेवन सुद्धा तेजपाल रातभर न्हिदलो ना आनी ते 4 कैदी मात घोर येताले. घरचे 5 स्टार जेवण ताका कस्टडीत पचता आनी रुजता काय कळपाक मार्ग ना. मात कादयेतय तेजपालान आपले झेत आनी वोर्रस सोडिल्ले ना. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. तेजपालाच्यो गोंयच्यो गजाली ग्रँड हयातांतल्या कर्मांत सोंपूंक नात. ताचो मयडेचो बंगलोय सध्या चर्चेचो विशय जाला. पोन्ने पुर्तुगीज तेंपावयले प्रचंड मोठें घर ताणें घेतलां. तातूंत स्विमींग पूलय बांदला. थंयची आदली पंच सांगता ते प्रमाण लोकवस्ती नाशिल्ल्या ह्या बंगल्यान रातच्यो मध्यनराती उपरांतूय मोठमोठ्यान म्युझिक लावन पार्ट्यो चलतात. मात कागाळी करूनय कोणूच कांयच करिना. तो स्विमींग पूल खणपाक लागिल्लो तेन्नाय खंय बोवाळ जाल्लो. पूण सरपंच म्हणटा तशें कांयच ना. बलात्कार प्रकरणात पुलीस कादयेत आशिल्ल्या तरुण तेजपालाचो मयड्या बंगलो आशिल्ल्यान ताका गोंयकार म्हणूं येता. ह्या बंगल्यार जायत्यो पार्ट्यो जातात आनी राती उसरा मेरेन त्यो चलतात अशें थळाव्यांचें म्हणणें आसा. ह्या बंगल्यात स्विमींग पूलय आसा. राती उसरा मेरेन चलपी पार्ट्यांक लागून शेजाऱ्यांक त्रास जातात अशें तांचें म्हणणें. तेजपालाक लागून गांवांत कितेंय घडूं येता अशी भिरांत विजिलिया डिसाक दिसता. थंयसर जायतो लोक येता. थंयसर पार्ट्यो जातात. चड लेट पासून सकाळी एकदा सकाळचे 4 वरां पासून थंयसर पार्ट्यो जातात. थंय लोक ड्रिंकींग आनी हेर वस्तू पासून जाता म्हूण शेजाऱ्या सांगतात थंयसर. म्हणून आमकां खबर ना आतां गांवांत ह्या पार्टयांक येता आनी जो लोक थंयसर येवन रावता तो कोण खंयसान येता आमकां कांयच खबर ना. तर आमकां प्रश्न जालो कितें की आमचे गांवची सिक्युरिटीचो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम. कित्याक आमी जाणो की थिंक फेस्टाक तरुण तेजपालान हे फावटी आल कायदाच्या एका मनशाक एक स्पीकर रिसोर्स पर्सन कसो हाडलेलो. म्हणून असले मनीस जर येवन आल कायदाचे मनीस आनी दुसरे टेररिस्ट जर आमच्या गांवांत येवन रावले आनी आमकां खबर ना कोण येता आनी कोण वता ते, जाल्यार आमच्या गांवांक हो एक थ्रेट जावन आसा. लोकांनी कागाळ करूनय कोणूच कारवाय करिना अशें विजिलिया म्हणटा. Even oral complaints to the authorities, the local authorities, has not yielded any results. तरुण तेजपालान दुरीक बांदतना कसलेच नेम पाळूंक ना अशें ह्या आदल्या पंचाचें म्हणणें आसा. कंपाऊंड वॉल आसा ती इतली उंच आसा की जी प्रिस्क्रायब हायट आसा गव्हर्मेंटाचे अप्रूव्ड प्लॅनाचेर 1.2 मिटर्स आनी जो जर पिलर आसता थंयसर 1.5 पासून वचपाक जाता. ही कमीच कमी 2 मिटरांची कंपाऊंड वॉल घातल्या म्हणजे भितर कितें जाता तें भायर दिसूंक जायना अशें जालां. म्हणजे ते सर्वंट्स क्वॉर्टर्स आसा थंयसरूय सेटबॅक ना. तरी इतले वायलेशन आसतना पंचायतीन वा दुसऱ्या TCPन हाका ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट कशी दिली. हे बेकायदा बांदकाम बंद करचे अशी नोटीस मयडे पंचायतीन धाडल्या अशी माहिती सुत्रांनी दिली. सरपंच मात तशें कांयच ना अशें म्हणटा. आदले ओनरांनी ते कोणाक विकलेलें आतां ताची व्हरून तेंच्यांनी ताका विकलां तरुण तेजपालाक. आमच्या रिकॉर्डा प्रमाणे तेजी सगळी लायसन्स परमिशन सगळे अपडेट आसा आनी ते घर आदलें घर एक्झिस्टींग स्ट्रक्चर टोटल एरिया तेजी 2000 कितले आहा 2107 कितें स्ट्रक्चर आहा ताका. प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फट्टे. मडगांवच्या जिल्लोधिकारी कचेरेचेर आयतारा उलटो तिरंगो लायिल्ल्यान खवदळ पडलो. बसींतल्यान वतल्या एका पॅसेंजराच्या लक्षांत ही गजाल आयिल्ल्यान ताणें मोबायलाचेर तो शूट केलो. ताका शूट करता तो पळोवन कलेक्टरांतल्या स्टाफाक चूक लक्षांत आयली आनी कोणे तरी तो ताकतिकेन देंवोवन परत सारको लायलो. सकाळी सुर्योदयासावन दनपारां 1:30 मेरेन 7 वरां तिरंगो उलटो हुबतालो. मात तिरंगो उरफाटो लायताल्याचेर कारवाय जाली म्हूण आयकूंक आयिल्लें ना.
हो पळयात आमच्या देशाचो तिरंगो. हय, आमचोच तिरंगो तो. अभिमानान लायला खरो, पण उपराटो. लायतल्याक आपणे कितें कर्म केला ताची घडयेक कल्पना आसची ना. पांचवो रंग वयले वटेन आनी भगवो पोना. तिरंगो लावपाची ही पद्दत न्हीच. ताका लावपाचे, काडपाचे, उबोवपाचे नेम आसात. फातोडेर हो तिरंगो लायल्लो. तिरंगो सुमार 7 वरां उपराटोच हुबतालो. सांज मेरेन तो तसोच उरपाचो. पूण बशींतल्या एका पॅसेंजरान पळयल्ल्यान कलेक्टरेटांतल्या स्टाफाक कर्म दनपाराच लक्षात आयले. आतां पळयात, गोंधळ जाला म्हूण कळ्ळे उपरांत दनपारां सुमार 1.5 वरांचेर कोणी तरी तो आबूज जावन बेगीन बेगीन कसो तरी देंवयलो आनी मिनटां भितर परतून चडयलो. तिरंगो देंवोवपाची आनी चडोवपाची पद्दत मारली गुड्ड्याक. तो सहकसायेन रेस्पेतान चडोवप आनी देंवप आसता. दक्षिण गोंयचे नवे जिल्लोधिकारी कचेरेक सरकारान आविल्ले सगळे दिले. मात तिरंग्याचो रेस्पेत शिकोवंक सरकार उणें पडले. मयूर नायक, प्रुडंटा खातीर. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.